नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. शिक्षण माध्यम इशूक महत्वाना आनीक नव्यो शाळांना सायबर एज लॅपटॉपाचो दुरुपयोग. आता हायस्कुलांनी कंप्युटर लॅबा बालरथ स्कीम 8वी मेरेन नो डिटेन्शन धोरण बदलता. शिक्षण मंत्र्याची आश्वासना. 2001 गाजिल्ल्या कोट्याच्या पॉवर स्कॅमाची पणजे स्पेशल कोर्टान दर शुक्रारा सुनावणी. मंत्री माविन मुखेल आरोपी खासा उद्योगात नेमचो म्हूण एक्टिव्हिस्टाची हायकोर्टान वचपाची तयारी. दयानंद सुरक्षा गृह आधार मेळून 78% लाभार्थी पात्र. उरिल्ले दुबावीत म्हयन्याक 2 कोटी साल्वार. नोव्हेंबर म्हळ्यार सर्वे पुराय. स्किमीच्यो अटी सरकार ह्या फुडें करतलो टायट. नुस्तेमारीचो सीझन रातीसावन सुरू. मांडवी जेटीर ट्रॉलराचेर कामगार अजून पावलेच ना. कुडबणचे थोडे नुस्तेकार ट्रॉलर घेवन तयार. गोंयकारांक फॉर्मेलिन फ्री नुस्त्याची आस्त. आयबीबीन मान्यताय दिल्ल्या 169 प्रकल्पातल्या 26 प्रकल्पांची मान्यताय घेतली फाटी. आता मेरेन 44 प्रकल्प सुरू. तातूंतले 26 विस्तार प्रकल्प. फक्त 2747 लोकांक रोजगार. मुख्यमंत्र्यान दिल्ले चॅलेंजीचेर अलेक्सान प्लास्टिकाची कशी दिसपी तात्या दवरली विधानसभेन. मुख्यमंत्री म्हणटा नो प्लास्टिक एग्स. तात्या प्लास्टिकाची म्हणटल्यांक काडले पिशान. आणि बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी भांगराचीच आशिल्ली. आताची परिस्थिती कितें? चर्चिलाचो प्रश्न. खेळा मंत्री म्हणटा चौकशी जातली. शिक्षण माध्यमाच्या इशूक आता व्हडलेशें म्हत्व ना, कारण सरकार आणि मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिवचो ना. सायबर एज लॅपटॉप स्किमीचो दुरुपयोग जाल्ल्यान स्कीम बदलून सरकार स्कुलांनी कंप्युटर लॅबा जाग्यार घालतलो. बालरथ येवजण बदलून तांचे खाजगीकरण करपाचो विचार चल्ला. सरकार आनी बीएड कॉलेजींक मान्यताय दिवचो ना. इतिहासाच्या अभ्यासक्रमान आता 25% थळावो इतिहास आस्पावीत आसतलो. 8वी मेरेन नो डिटेन्शन धोरणाचेरूय उपाय येतलो. शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकरान विधानसभेन आमदाराच्या प्रश्नांक जाप दिली. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आणि एडेड प्रायमरी स्कूल धरली जाल्यार जवळजवळ 1100-1200 प्रायमरी स्कूल आहा. खंयच्याय नॉर्मा पेक्षा आमचे कडेन गोंयांत सुबेज आहा. इट मॅचीस विथ इंटरनॅशनल नॉर्म. देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिवींग परमिशन टू एनी मोर स्कूल. तरी सुद्दां आमी अंदू 1 काय 2 कितें स्कुलांक ती तशाच जाग्यार आशिल्ली म्हणून परमिशन केलें. सेकंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्या शिवाय हांव खंयच्याच शाळेक परमिशन कन्सिडर सुद्दां करना आता विथआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. अजून पर्यंत करताले पण आता गरज ना. शाळा सगळे कडेन फ्लडेड जाल्या. लोक जाता रश जावंक सोदता सिटीन. पीपल वॉन्ट टू रश टू अ पर्टिक्युलर स्कूल. आता एका पर्टिक्युलर स्कुलाक किंवा पर्टिक्युलर कॉलेजीक व्हडलो डिमांड आसलो म्हणून त्याच कॉलेजीन सगळे येवंक लागले जर तूं जाल्यार मागीर कशें जातलें तें. म्हणून नेबरहूड स्कूल कॉन्सेप्ट केलो. As far as MOI is concerned, I said that since there is hardly any requirement of any school anymore, and there are already 56,000 students studying in English medium out of 92,000, almost 58%. I don't, and there is no further requirement of, there is no addition to the number of children because we have got 23-24 and the total allotted number of seats is more than 25-26. I don't think any new schools can come up. So the MOI issue is not very critical. And education जो पळय आहा व्हडली हे उलयतात तांच्यांनी वचून चॅक करचें जगान मोठ्या मोठ्या गांवांनी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज मदर टंग. बाब प्रताप सिंग राणेन स्कूल पिकनिक्यो आनी हेरिटेज हाका प्लस म्हाका दिसता स्कुलाच्या हिस्ट्री बुकान आग्वाद बिग्वाद हाच्या संदर्भात सांगलेलें आहा. ताजो विचार सुरू केला हांवें. ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिला की लोकल हिस्ट्री शूड बी 25%. स्पीकर सर, DED इज अ स्पेशलायज एज्युकेशन. BEd इज अ स्पेशलायज एज्युकेशन. नॉर्मल एज्युकेशन आमी जांकां जाय ताका दिवया. पण स्पेशलायज एज्युकेशन कॅनॉट बी गिवन. प्रोफेशनल एज्युकेशन and specialized education cannot be just
increased because someone is asking for it. नवीन बालरथाची सिस्टीम नवीन स्कीम काडटा. यातून भितर ते ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आसतले पळय तांकां बालरथ जर शाळा दिवपाक तयार आहा जाल्यार तांकांच स्कूल बसी विकत घेवपा खातीर आमी सीएम रोजगार योजनेचेर आमी तांकां हे करतले. न्यू एक्ट मेक्स इट कंपल्सरी दॅट वी put up 5th and 8th as a standard where the filtering will take place. Some examination will be happening, then remedial classes, remedial exam, and after that if student has to be detained, he will be detained, otherwise he will be passed. So that will reduce pressure on 9th standard. दोन 2001 गाजिल्ले कोट्याच्या पॉवर स्कॅमाची पणजे स्पेशल कोर्ट दर शुक्रारा सुनावणी घेतले. हे केशीन तेन्नाचो वीज मंत्री सध्याचो पंचायत मंत्री माविन आरोपी मजगती इंटरविनर म्हणून सरकारी आदोगादाक मदत करूंक म्हणून एक्टिविस्टान घाल्लो अर्ज कोर्टान भायर मारलो. माविन सध्या मंत्री आशिल्ल्यान हे केशीन खासा सरकारी आदोगाद नेमचो म्हणून एक्टिविस्टान हायकोर्टान वचपाची तयारी केल्या. आदलो वीज मंत्री आणि सध्याचो पंचायत मंत्री माविन आरोपी आशिल्ल्या 2001 गाजिल्ले कोटयांच्या पॉवर स्कॅमाची केस बेगीन तडीक लावंक भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्या खाला पणजी सेशन्स कोर्टात दर शुक्रारा सुनावणी जातली. 17 ऑगस्टा सावन सुनावणेक सुरवात जातली. मजगती हे केशीत सरकारी आदोगादाक आदार करूंक दिवचो म्हूण एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिश रॉड्रिगेसान घातिल्ली याचिका कोर्टान भायर मारली. तेन्नाचो वीज मंत्री आणि सध्याचो पंचायत मंत्री माविन हे केशीत आरोपी. माविन सरकारात आशिल्ल्यान हे केशीत स्पेशल सरकारी आदोगाद नेमचो म्हूण आयरिश हायकोर्टात चल्लो. In an important matter like this, where it is a multi-crore scam, the government has to prove its bona fides and ensure that a special public prosecutor is appointed. But due to political compulsions, the special public prosecutor has not been appointed in such a vital case. So I think it's a fit case that the Honorable High Court should intervene and in the peculiar circumstances of the case direct that in the interest of justice a special public prosecutor be appointed. 2001 वीज मंत्री असताना माविनान आपल्या अधिकारांचो गैरवापर केलो आणि वीज खात्यांतले सह आरोपी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेऊन कांय मोजक्या उद्देगांक गैरमार्गान कोटयांची सबसिडी खावयली म्हूण आरोप आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दयानंद सामाजिक सुरक्षा आणि गृह आधार मिळून साधारण 78% लाभार्थी पात्र दिसतात. उरिल्ले दुबावित दोनूय स्किमीच्या 2,34,000 लाभार्थीतल्या 96,000 सर्वे जाला. कितलेशेच मेले, गोय वा देश सोडून गेले. थोडे बोगस, थोड्यांची घरा बंद, थोडे डॉक्युमेंटूच दाखयना, थोड्यांचो पत्तोच ना. पैसे बंद केल्याचेर म्हयन्यांक 2 कोटी वाचतात. नोव्हेंबरान सर्वे पुराय जातलो. उपरांत खंय स्किमीच्यो अटी सरकार टायट करतलो. 4,377 लोक डेड मेळ्ळे. म्हणजे तांचे पयशे वताले तांकां बँकेच्या खात्यान वताले. सरकार पे करीत आशिल्ले कारण नो वन बॉदर्ड इन देयर हाऊस टू इन्फॉर्म दॅट दे हॅव डायड. द स्कीम शूड गेट डिसकंटिन्यूड द मोमेंट ही एक्सपायर्स. म्हणून आमी आतां एन्युअल थंब इम्प्रेशन हो हे भितर इंट्रोड्यूस करतले. मायग्रेटेड आउट ऑफ गोवा, गोय सोडून गेले 307. मायग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया 145. म्हणजे तांकां खबर आहा की दे आर नॉट एलिजिबल, सो दे आर विलिंगली गिवींग अवे द स्कीम. अशें 241 आहा. ही आमी सर्वे जी आहा ती जॉयंटली करता विथ गृह आधार ऑल्सो. दोगांची फिगर आयकशी जाल्यार यू वील गेट सरप्रायज. वी हॅव टोटल नंबर टू बी सर्वेड इज 2,34,000. This is as of 22nd July. Successfully surveyed 96,882, of which willful withdrawal in case of Graha Aadhar and these together is 3,733. Willful म्हणजे आमी नाका आमकां आनीक स्किमीन रावपाचें ना म्हणून तांच्यांनी लेटर दिलें. 4,465 has been found to be doubtful. We will ask them to give more documents. And genuine are 88,684. Of the survey closed after second survey, house closed 3,995. दोनदा वचून आली घरा, घर बंद आहा. त्यामुळे कांयच मेळना. शेजाऱ्याकूय विचारून कांय मेळना. 1,382 beneficiary not available during the visit second time, notice दिवनूय. 1,489 beneficiaries are not cooperating. तांचेय थांबयले आसात. म्हणजे थांबोवन नाल्यार थांबतले.
10,737 not traceable, houses not traceable. Of course, there are addresses not found, so we are taking help of MLA here. 689 out of India, हाजे 307 आहा. Out of Goa 547 आहा. So total survey अर्दोच जाला, अर्दो सुद्दां जावन ना. तातूंत भितर आमकां saving is more than 2 crores per month. We will put a very extensive guideline. पण लोकांकूय समजूंक जाय की बोगस जायत जाल्यार कंप्लीट. Already some cases have been filed. This time I am not filing cases so far, but in future, if there is a wrong information provided, it will be taken as a cheating, clear case of cheating, and people will have to face criminal cases. Some criminal cases have been filed already, but those are blatant violation. 10 लाख जोडणाऱ्यान क्लेम केल्लो, ताका ताजेर केस घाली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.